The top 10 headlines are brought to you by कायम चूरन आपकी खुशियों का साथी। धार्मिक भावना दुखयल्ले खातीर साहित्यीक समाज वावुरपी दत्ता दामोदर नायका आड काणकोण पुलिशेंत FIR, मडगांव, पणजे, दिवचलच्यो कागाळी चड करून काणकोणा। सेंट झेवियर DNA प्रकरणात वेलिंगकर आड साश्टीत हायवे आडयल्ले 154 जाणांचेर चार्जशीटात 500 नावां, चौकशी चल्ल्या। मिकी प्रतिमाचेरूय चार्जशीट। सध्या तरी मंत्रिमंडळ फेरबदल ना, मुख्यमंत्र्यान केले स्पष्ट, फुडल्या कांय दिसात बदल जाता म्हूण रिपोर्ट। मुख्यमंत्री म्हणटा स्मार्ट सिटीतल्या गांजा रोपांची चौकशी। बीजेपी हायली डिजिटायज विरोधी पक्षांच्या सोशल मीडिया पोस्टांक लायक करू नाकात, पक्षाचे लक्ष आसता। दिगंबर कामतीची कार्यकर्त्यांक शिटकावणी। गोंय सरकारान स्वयंपूर्ण गोंय 2.0 सकल केली। बिमा सखी स्कीम लॉन्च करपी गोंय पयलेच बायलांक LIC एजंट जावंक ट्रेनिंग। सनबर्नार्ड ड्रग्स ओव्हरडोजान तरणाटो सोंपला आसुये, याचिकादाराचो हायकोर्टात मुद्दो रेकॉर्ड। म्हायती दिवची कोर्टाची अर्द 11 फेब्रुवारीक सुनावणी। एक्सपायर ड्रायव्हिंग लायसन रिन्युअलाक 2 वर्सां। गोंयांत ड्रायव्हिंग टेस्टिंग सेंटर। ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर्स कावन्सिला शिफारशी मान्य। 21 जानेराक गडकरी गोंयांत। दिल्ली विधानसभा वेंचणूक जाहीर। 5 फेब्रुवारीक वेंचणूक मतमेजणी। 8 फेब्रुवारीक आज सावन आचारसंहिता। बलात्कार प्रकरणात बंदखणीत आशिल्ल्या आसाराम बापूक 31 मार्च मेरेन जामीन। वैजकी कारणांक लागून दिला जामीन। तिबेटात भूकंपात 95 जाणांक मरण, 100 जाण जखमी। आंकडो वाडूये म्हूण अदमास। चीन भारतातूय बसले धपके।